पळोवन आसता बारीक खुशी जाता अशी केन केन तो आसता अशी तागेले एक्सप्रेशन्स आसता एक एक्सप्रेशन सुपर लागता. विंगड अशी आलोचना करतलो अशी करतलो कसं हात बीत दवन करतं कसं करत ना अशी डीप थिंकर अशी तशी करत होतो. मगर बारी क्यूट असतो. तांतू त्या बांदील ओपन करताना तसं आणि क्यूट असतं. कॅन स्वतःला अशी दोन्ही हात वैर सांगू तुका थँक्यू फॉर माय क्युटी बाबूक जन्म दिवसासाठी. What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत जनके गुड मॉर्निंग. घंटे जले 8:45. आज सकाळचे 8 घंटा क्लास ना आसिले मला काल घेऊन सोडलं. ब्रेकफास्ट रेडी करका चा दूध हाडचे आसिले बट दूध पॅकेट असं काल हाडलं ना तर पळेल तो फ्रिजांत असं तर दूध आता नका मागीर हाडया संजे वेळा. हो कसं थंड वार आयलें ह्या वेळा चिक्की म्हाका हांगाच न्हय थंड फील जालें कसं शॅक स्टार्ट जाला हांगा आतां बॉम्बेन तो. आनी मेन तो लास्ट इयर म्हाका गोत आसा की मे 5 न्हय पावस आयलोला पुरा एक म्हयनो असो पुरा पावस असेल तर हीट आणि पुरा तांडून घेतला. बट ह्या वर्स गोत ना कसं नाही केन्ना पावस येता जुनान येता की मे एंडांत येता की मेचे स्टार्टिंग येता की आतां हे पळोवन असो कांय कळलं की येना पावस येवचेच करनो. काल आम्हाला तिंबत घाल न्ही ठीक आसा प्रॉब्लम ना. आमी आतां आमगेले इन्स्टंट कसन करी आतां हांव हांगा आतां ओट्स चिला करता असं आतां कांदो घेतला बाकी पुरा चॉप करून पुरा पीठ रेडी करता आणि मागीर ओट्स चिला करया फूल हेल्दी ब्रेकफास्ट आहे. चॉपिंग आणि कोण जाला हांव आतां ओट्स घालता आतां आमगे प्रिय मित्र धनी आसा आजी गायस पीठ आणि पुरा रेडी एक नंबर. आतां हांगा कायल दवरल्या आतां हांव चा दवरला मस्त स्लो गॅसान तो पुरा पीठ करता आशिल्लो ना जाल्यार तो वतून वता ताजे कितें होगूर ते सिज्जू करून तशी दवरला एक नंबर. क्या बात है. हो फुल क्रिस्पी एक नंबर चिला रेडी. हा कसन फॉर्मल येतस सुपर. चलो हे अम्मा दिता बाकी हांव करता त्या तांणी आनी पिवन जाल्ले. आतां अम्मा आतां हांगा आतां लंचाक प्रिपेर करता सो म्हळ्यार म्हाका वच्चेस करून तर हांगा अम्मा आतां कसं करता समज चणा मसाला. होय क्या बात है. आज हम लायक चना मसाला करतस क्या बात है. आपल्या चेवण लायक कोण काल ते तिंबोत घाललेले आज इथे चना मसाला करतेस. आता सडनली असं हें एक मेसेज आयला आतां आमक बिल्ली कसन जल्दी करून गव्हर्मेंट आतां कसन की आयलें म्हाका एक हांव लेखली की मेगेलान तूं ये न्ही येदोळते आम्हाला मात्र बट दोग्गालान तूं आयला तर मेसेज गोत ना कसन आतां घडी एक पाटी कन्नडांत आयली कसन आयलें गोत ना म्हाका मागीर मराठींत आयला तर जस्ट आनीक एक पाटी आयलें तें तर हांगा आतां आम्हाला जेवण आनी पुरो जेल्ला तर हांगा चपात करता आसा आनी आपल्या यमी आमगे चना मसाला इज रेडी. क्या बात है. तो अम्मान आतां पुरो रेडी करून दवरला. आतां हांव क्लास घेता तो आतां लॉगीन जातलो म्हगेले स्टुडंटू. आज सुपर चना मसाला गायस ह्या वेळार एक नंबर जाला. हा लायक पोरमळ येता आसा जस्ट क्लास जाल्ले आतां म्हाका वच्चें आसा तर हांगा आतां जेवण घेतला चपाती आनी चना मसाला. नेमिंग सेरेमनी आनी बारसो लायक करून जाल्ला पाळण्या घालची कार्यक्रम पण आमगेल बाबूक आमी रात्री पाळण्यात तू घालली न्हिदोवच्याक इथे आमकां ताका ओट्टू घेवन न्हिदोवचे अभ्यास जाला. आमगेल्या मम्मी आनी म्हाका न्हिद येना आतां ताका विंगड दवरून बट आज तो आमी लेखले चलो काली पाळण्या घालला म्हणून आज ताका एक पाटी न्हिदका रावन पडोया कशी न्हिदत म्हण पाळण्यात तो बट तो बदल न्हिदला लायक का न्हिदला फुल एन्जॉय करता असं पाळण्यात तो इज कम्फर्टेबल त्या एक लायक जाल्ले आमकां. सो ताका ल्हान आनी पुरे जाल्ले दनपार मसाज पुरे जाल्ले मागीर लायक न्हिदला तो. सो येस ही इज एन्जॉयिंग इन इज पाळणा. जस्ट आतां घर कडेन आयला चिकी फ्रेश जाल्लो आनी सांगता की तूं एक काम कर वचून ब्रेड हाडी म्हळ्यार चना मसाला आसा त्या ब्रेडान तो खावया. तर तो येताना हाडच्या विसरलो दूदय ना तो वचून हाडता. तर त्यावेळेस ते तुमकां सांगलां ना की ते कसन की अलर्ट आयला ना ते म्हळ्यार गव्हर्मेंट आतां कोण तें टेस्टिंग आशिल्लें पुरो जाणाक असो एक पटी असो ब्रॉडकास्टिंग गेला जाल्यार मेसेजीस ते सायरन आशिल्लो इतलो पावरफूल आशिल्लो कळ्ळी कसन करून आमकां लेखलें की कसन की आमगे फोन हॅक जाली की कसन की वायरस आयली की कसनय कळना आमकां. म्हळ्यार फर्स्ट टायम कळना आमकां कसनय गोतून वता तें कसं नाही करून. तर आतां कळ्ळें की ते एका अलर्टनेस आतां आमी इंडियान ते आतां इंट्रोड्यूस करता सदी. ब्रेड हाडले तो गोचुनो आनी चा केला अम्माना. हा यम्मी चना मसाला क्या बात है. हो अम्मान घालून दवरला. तर क्लासांनी जाल्ले आतां बाबट थोडे वच्चे खेळ्या असं कंड करून वच्चे न्ही तेंची यांची टायम मेळटा ताका तो खेळच्या खातीर बट हांव वता तो न्हिदता. चलो पळया आतां तो जाग एसकिना ते करता. तर आतां जस्ट गार्डनाक वता सांग कसन वार आयला थंड वार
आणि हांगा पुरो जाण आसा ती वॉकिंग करता आसा ती आधी स्कूल आसता रज नव्हतं बाब असणं न्हिदला हांव केन्नाय घर कडेन तूं न्हिदत आसता आजी तागेर तूं खेळणीची पळय उठयल तो उठाय न्ही तो खाली हलताच अशी अशी अरे तुका तसं ताका आतां पाळण्या घाल्लेल्या दनपार लायक न्हिदल पाळण्यान तो पण आतां ताका पाळण्या घाल्ल्या हांव लायकलें ताका दूध पिवयल्यार आतां न्हिदतलो पाळण्यांत लायक खंय न्हिदला 15 मिनट भितर भॅक आनी रडतालो भिल्लो म्हाका दिसता तो भिल्लो भिवून उठायलो ताका ते जाग चेंज जालो ताजे कितें ताका आमगेले मदीं न्हिदोन अभ्यास जाला आतां बेड्डारी आपास ताका बेड्डार घाल्लें मागीर लायक न्हिदलो ताका हांव आनी मम्मी रात्री आमगेले मदीं न्हिदकर येता ती अशी अशी टप 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 कर ताका तो अभ्यास जाला कोण तरी बरी नस म्हण ताका कळटा एकाड तेकाड पळयलें तावडी पाळण्यान तो आनी जोरान रडलो कोणी दिसनी म्हण भारी बाप आतां लायक कोण न्हिदलो पळोवन आसता बारीक खुशी जाता अशी केन केन तो आसता अशी तागेले एक्सप्रेशन्स आसता एक एक एक्सप्रेशन सुपर लागता अशी नॉर्मल कशी निदान तू लायक एक्सप्रेशन दिता अशी करतलो अशी कसं 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 विंगड विंगड करता अशी दिसता ती कोणा वाटो तरी उलयत अशी म्हणटा ती तांणी निदान तू तेवा वाटो उलयतात म्हण सांजचे तशी दिसता म्हाका तागेले एक एक्सप्रेशन पळोवन विंगड विंगड अशी आलोचना करतलो अशी करतलो कसं कसं हात बीत दवन करता कसं करत ना अशी डीप थिंकर अशी तशी करता तो मगर भारी क्यूट असतो सगळ्यात बाबू क्यूट असतात ती ना तो केन केन असं लायक अशी जंबाई न्ही कसं आंगडे आमची कितें कसं सांगता आंगा कशी करून ते स्ट्रेच करतना कसं की तागेले एक विंगड एक स्टायल होय विंगड एक स्टाईल असं तांतू ते बांदील ओपन करताना तो आनी क्यूट दिसता मग ते पळोवचेच एक फावटी बांदील ओपन केल जाताना अशी दोन्ही हात वयरी म्हाका ते पळोवचें अशें येदोळ ते पळयनी हांव ते सीन मागीर तुका रेकॉर्ड करून दाखयता बट बारी क्यूट आसा आनी बद्दल सांगू तुका थँक्यू फॉर माय क्युटीक बाबूक जन्म दिवच्याक येस थँक्यू टू बोथ ऑफ अस वय असो आमगेले एक बाबू चंदू गोंडी बाबू लायक करून होट जावो चंद जावो बस अंबानी जावको ना तो अंबानी दिवसाक तो जन्म जाला ए अंबानी दिवस मला सांग कसा अरे सॉरी मुकेश अंबानी बर्थडे 19 नवा तो हांवें 19 ताका जाल्लो वय ताजे खातीर आमी ताका मुकेश अंबानी चेडे तो अशी नव्हे अशी पुरा अशी न्हिदत तो एक्सप्रेशन अशी थिंक करता असो अशी एवरी टायम न्हिदत आनी एक हात तरी अशी आसतालो अशी तर आमी लेखतात की हो असं नव्हे आलोचन करता असं की कशी ताका मुकेश अंबानी कशी आमी कॉम्पिटिशन दिवया आतां देखून प्लॅनिंग करता बार विचारच मनीस जाल्लो तो म्हाका होत नाशिल्लें तागेलो बर्थडे म्हण त्या दिसू हांवें अशी गुगल केलें 19 ते पयलें कोणालो बर्थडे म्हण पळयताना मुकेश अंबानी बर्थडे आवाज आयले भाव उठयलो उठयला मिट्टी मारतास कसं करतास मिट्टी ताका भूक लागला जंबाई काढतास काढल्याची जंबाई आपास न्हिदलो नो न्हिदव तू धागून उलय तू ओके सॉरी हांव बाबूक कवर केला टायम आसा बाबूक लायक करून दाखोवया टायम आसा येस एवरीथिंग हॅज अ टायम पुरा रिवील करच्याक एक टायम येता बाबूले रिवील करच्याक एक टायम आसा सकाळी एक मेसेज आयलो कसो तुका ते कसोन अलार्म कसोन ते अलर्ट आशिल्ले म्हाका तर कांय कळनी मेगेल्याक व्हड अलार्म आसा ताजे पुढे ताजी एदराक गव्हर्मेंटाले अलार्म कांय ना कुस्की अलार्म हे अलार्म व्हड आमगेले म्हाका तर गुर्तू ना तूं म्हाका फोनार सांगताना कळ्ळें की एक सायरन वाजला हांव कसो लेकली करतास वे हागेल पाळण्यान दुखून आवाज येतास म्हणून हांव आनी मम्मी हांव घेवन धांवन सुरू पाळणो पळयलो की कसन की आवाज आयले ते पाळण्याचे अयो उठायला दिसता तागेले एक सायन हांवूय आसा व्लॉगान तूं म्हाकाय येवचें आसा व्लॉगान तूं म्हाकाय घेया तुमी ताका सांगला टायम आसा तुगेले येवच्याक तुगेले डेब्यू जावच्याची की टायम आसा आनी की तुगेलें ऑडिशन चाल आसा सिलेक्ट जायनी तूं हय सिलेक्ट जाला ताका कसलो वेटींग पिरियड दवरलो आनी की मुवी स्टार्ट जायनी नाही मुवी इज ऑन कसं सांगता का प्रोग्रेस शूटिंग स्टार्ट जायनी वय रिलीज जावच्या डेट येन येत
हय म्हळ्यार तें पुरा सर्टिफिकेशन पुरो करता ताजी मागीर इची ते म्हळ्यार रिलीज जातलो सर्टिफिकेशनाक येतलो ते सिग्नेचर जाय वय आमगेला हाऊस बापसोले हय आमगेल न्ही आमगेल हाऊस बापसोले हय हय आमगेल मालगडे सर्टिफिकेशन नाजाल्यार जाय तांणी आमकां अशी पेट्ट करून घालता आमगेल व्लॉग बंद करून सोडतले तुमगेल व्लॉग नाका ते आमगेल चेडवाक तुमी दाखयलें अशें सांगून आमकां सव मेळटालें रिलीज डेट वग्गी सांगतली आमगेल व्लॉग पळयता राबा हय आमगेल ब्लॉग तेजो ते पळयता राबा एक ना कॉन्टेंट एक दीस येताले हय मागीर तागेल हातात तूं कॅमेरा दितलो तोची शूटिंग हय स्टार्टींग तोच स्टार्ट करतलो व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग तो कशी म्हणटालो अरे तागे हांव खंडीत शिकयतलो तो ऑटोमॅटिकली शिकता तुगेलें आयकून आयकून हय तागेलो हांव न्हू केन्नाय सकाळी उठून व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग पुरा जेन चेडूं आगेल म्हणटा ती मागीर तो भाव करण तोवय म्हणटा मागीर ते तुगेल भयणी ते रम्याल धुव तिवय म्हणटा हागेल गणेश मम्माले इंट्रोडक्शन व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय गणपतीन मेळिल्ली ना प्रियाले चेल्ली तिवय म्हणटा पुरा चेडूं पुरा चेडूं कोण ब्लॉग पळयतात न्हू तांणी पुरा जणी हे हागेल म्हणटा ती व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आनी आमकां म्हण दाखयतात केन्नाय मेळ्ळ्यार बारी खुशी आता बाब उठयला जाल तागेले कार्यक्रम येताच तागेले आतां हांव वता बाय बाय आय एम बिझी नाव तो बाब हांगा न्हिदला ताका न्हीद करयता असो न्हीद करे आनी हांव न्हिदान तूं व्लॉग एडीट करता असो म्हाका म्हळ्यार फिनीश करचें आशिल्लें फिनीश जालें जाल्यार पुरो कोण जाल्लें अपलोड केलें घंटी जाली 3 आतां पुरा बेडिंग आनी पुरो घालन सोडला तो न्हिदोवचें दोळ बंद जाता असो म्हाका ब्लॉग करच्या भायर लायक जाता ताजे खातीर हांव इतले वेळ ते बसता असो हांव ट्राय करता असो जितलें जाता तुमी करता करूं चलो आतां व्हिडिओ हांगा करता तुमकां बरें जाल्यार कंप्लीट पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज